आयज आमी आंबेडकर हाचे दिसा सगल्यांक आमी विश करता आणि ज्या आंबेडकरान आमच्या इंडियेक जो कॉन्स्टिट्यूशन दिला, जो म्हाका दिसता वर्ल्डाचो एक बरो कॉन्स्टिट्यूशन ह्या B.R. आंबेडकरान, जो पयलो लॉ मिनिस्टर आशिल्लो, तेणेन आमच्या इंडियेच्या लोकांक दिलेले आसा. आयज रायट टू फ्रीडम, रायट टू फ्रेश एअर, रायट टू लायव्हलीहूड हे सगळे सेक्शनां जे आसा ह्या B.R. आंबेडकरान हे कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिलेलो आसा. आणि जेन्ना लोकांचेर हल्लो जाता, जे लॉ ऑर्डर सिच्युएशन जाता, जो गव्हर्मेंट जो आसा, जो कॉन्स्टिट्यूशन राखना, तेन्ना एक बरो व्हडलो इन्सल्ट जाता ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाक. आयज आमी पळयलेलें आसा की वास्को एक अननेसेसरी लॉ ऑर्डर सिच्युएशन जालेलें आसा आणि ते लॉ ऑर्डर सिच्युएशन आमी आमचे काँग्रेस कमिटी एक स्ट्रॉंगली कंडेम करता आणि जे लोकांनी हितून इन्वॉल्ड आसा तांकां कायद्या भितर कारवाय जावचे म्हणून हांव गोंयचे CMकूय मागता. आणि अशेंच करून जे प्रोजेक्ट आमचे गोंयांत येता, जे आमकां एज ऑपोजिशन आमकां रायट आसा, जे लोकांक कितें बरें ना आनी जे कितें बरें जाय तें मागपाक, आनी जेन्ना सरकार जो लोकांचो आयकना तेन्ना परत ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर एक मार कसो पडटा.